आयतारचे दीस आणि सकाळची 11 वरांचेर आमी पावलाय फातरुप्या. फातरुपी जात्रा म्हणजे पयलींचे 3-4 दीस रात उठ्ठ्यान मजा येता. ती सुंदरशी भेट आमकां चुकली, पूण वर्साच्या भाशेन आमी देवळा भेट घेवपाक आयले. आयतारच्या दिसाक येवप म्हणजे खूप गर्दी, कारण घरचे सगळे लोक उपस्थित उरताय. देवा पांय पडून वर्साची पोट दिली आणि प्रसाद म्हणून आमकां केळी मेळ्ळी. आनी प्रसाद खावपा टायम केला कारण माझ्या पोटा भूक लागली. भायर सरते आमचो एक फॅमिली फोटो काडला आमी आनी रोखडोच आमच्या हाती हँडओव्हर जालो. फुडें सरते आमी दुसरे देवा पांय पडपाक. भितरल्यान फेर मारता आसतना आमी असो कॉइन स्टीक करताय. स्टीक म्हणजे प्रेस करप तो ऑटोमॅटिक स्टीक जाता. मागीर म्हाजे नंतर खुबशे लोकांनी कॉइन स्टीक केले. भायर सरते आमचो एक मित्र बी आमकां मेळटा. आनी लास्ट देवळाचें आमकां दर्शन खूबच सुंदर मेळटा, कारण आईच्या पुतल्या मुखार गाय आसली आनी ती म्हणटाली साक्षात आपूण मुखार येयला, आमचें दर्शन घे. हर एक लोक ते हात लायन दर्शन घेताले आनी आमी बी दर्शन घेयले. ते केळी खावले. वयता आसतना आमी घेयले खाजी, शेव, बॉल आनी चणे आनी थोडी पेट पुजा बी केली आनी आयचो दीस सुंदर गेलो. देव बरें करूं.